नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आसगावातल्या अगरवाडेकारांचे घर मोडपाच्या कांडातली मुख्य आरोपी पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन न्हयकारचो म्हूण क्रायम ब्रांच मागता. तिच्या अटकपूर्व जामिनाचेर आयज सुनावणी. आयजूच आरोपी अकबर ख्वाजाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी. अकबर ख्वाजा आसगाव प्रकरणात अटक केल्लो रियल इस्टेट एजंट अर्शद ख्वाजाचो पूत आतां मेरेन पुजाक अंतरीम थाकायना. तिची अटकूय ना. Panji District and Sessions Court is scheduled to hear the anticipatory bail plea of main accused in Asagaon house demolition case on Friday afternoon. Crime Branch has filed its say before the court and a copy of that say has been served to the defense side. Pleading to dismiss the anticipatory bail application of Pooja Sharma, Crime Branch has contended that she is the kingpin of whole incident of demolition. The Crime Branch has contended that it is deep-rooted crime because excavator, booms and history sitters were used to commit that crime. Crime Branch has also contended that this is very sensitive case and it has created panic in the locality. Crime Branch has said that Pooja Sharma is absconding since commission of the crime and she has dishonored two summons issued first by the Anjuna police and then by the Crime Branch. Hence, her anticipatory bail application should be rejected. Mukesh Kumar for Prudent. म्हादय प्रवाह समितीन म्हादयच्या वाठारांत पळोवणी सुरू केल्या. दिवचल वाठारांतल्या आमठाण्या धरणाची पयली पळोवणी केली. आयज सारमानस, गांजे, ओपा वाठारांची पळोवणी. गोयचे शिपणावळ खात्याचे अधिकारी आसतले. प्रवाहाच्या पहिल्या बसकेन थारिल्ल्या प्रमाण तिनूय राज्यांनी म्हादय बेसिनाची पळोवणी प्रवाह करतली. प्रवाहाच्या वांगड्यांची टीम सकाळी पणजे सावन इन्स्पेक्शनाक भायर सरली. आमठाणे धरणा सावन डिटेल इन्स्पेक्शन सुरू जाला. गोंयांतल्या म्हादय बेसिनाचे निरीक्षण जातले. शुक्रारा सारमनस, गांजे, ओपा वाठाराची पळोवणी उपरांत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांत जल व्यवस्थापन जे करपा खातीर तांकां नेमलेले आसा आनी कर्नाटकान हाच्या पयलींच सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केल्लेलें आसा की गोवा सरकार ही जी पळोवणी करपाची मागणी करता ही विशय न्यायप्रविश्ट आसा आनी ताका लागून तांकां अनुमती दिवची न्हू अशें ते सातत्यान म्हणटाले. पूण आतां ही पळोवणी जी आसा ही जातली आनी एकंदर व्यवस्थीत रित्या गोंयच्या शिपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकान जी कर्तुबां केल्या, जे षडयंत्र हे उदक वळोवपा खातीर केल्ले आसा हे जर व्यवस्थीतपणान दाखोवन दिले जाल्यार आमकां खात्री आसा की गोंयांत ह्या प्रश्नाचेर न्याय मेळपाची शक्यता आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रवाहाच्या पळोवणेंतल्यान कर्नाटकान केल्लें बांदकाम मुखार येतलें. पयलीं तेंच्यांनी मॉर्निंग इन्स्पेक्शन केलें, ते आमटेणे डॅमाचेर इन्स्पेक्शन केलें. तेज्या उपरांत पोडोशा प्लांट जो आसा ती रिवर आसा ती इन्स्पेक्ट केली आनी आतां ते हांगा अंजुने जे डॅम आसा ते डॅमाचें इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी जे हांगासरले प्रमोद बदामी आसा तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतली की कितल्यो न्हंयो ह्या डॅमान येवन मेळटा, कितलें तेंचें उदक फ्लो आसता, खंयच्यो एरिया खंयची लागता, गोवा महाराष्ट्राक कितली एरिया वयता. सो वायल्ड लायफ जी जमीन आसा ती वायल्ड लायफान कितली पडटा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितली पडटा, ही सगळी इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी घेवन हांगासर ते जस्ट नाव आतां इन्स्पेक्शन करून गेले. तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. केंद्रीय मंत्रालयान स्मार्ट सिटी मिशनाक मार्च 2025 मेरेन मुजत वाडोवन दिल्या. स्मार्ट सिटींची कामां सुरू आसात ती कामां पुराय करूंक आनीक वेळ दिला. पणजे स्मार्ट सिटीकूय वेळ वाडोवन मेळ्ळा. कांय राज्यांच्यो स्मार्ट सिटींची कामां पुराय करूंक वेळ वाडोवन दिवचो म्हूण विनवण्यो येताल्यो, म्हणून खंय वेळ वाडोवन दिला. गोंय वेधशाळेन राज्यांत काल दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिल्या उपरांत आयज सावन 8 तारखे मेरेन येलो अलर्ट म्हूण वेधशाळेची म्हायती. वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारतले म्हूण अदमास. इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान गोंया खातीर आयज ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला. तेज्या उपरांत 5 ते 8 जुलय मेरेन येलो अलर्ट आसतलो अशी शिटकावणी सुद्दां दिला. त्याच बरोबर ह्या टायमार 30 ते 40 किलोमीटरच्या स्पिडान वारें व्हांवपाची शक्यता सुद्दां हवामान खात्यान दिला. कारवार दर्यादेग वाठारांत पावसाचो धुमाकूळ. कुमटा शिर्शी मार्ग आनी कारवार शिवमोगा बेंगळूर हायवे बुट्टी मारिल्ल्यान येरादारीक बंद. होनावर घरांनी शाळांनी उदक भरिल्ल्यान 10 शाळांक सुटी. घरांनी आडकल्ल्यांचो रेस्क्यू चल्ला. कारवारा कद्रा धरणांत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान धरणा सकयल्या गांवांक अलर्ट. पालसणाय कोसळूंक सुरू. कर्नाटकाची किनारपट्टीचो भाग आशिल्लो कारवार जिल्ह्यात म्हणजे किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात रात्रीपासून
पाऊस पडतात तेका लागून थंयसरले जनजीवन आसा ते पूर्णपणे विस्कळीत जाला। कारवार, शिमोगा, बेंगलोर हो राष्ट्रीय महामार्ग आसा, तो राष्ट्रीय महामार्गाचेर पाणी येयल्ल्या कारणान हो महामार्ग ही बंद जाल्लो आसा। तशेंच कुमटा शिरसी हो राज्य महामार्गाचेर मोठ्या प्रमाणात पाणी येयल्ल्या कारणान तोही बंद जाल्लो आसा। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार होन्नावर हांगासर अनेक घरांतल्यान पाणी शिरल्यान थंयसरल्या लोकांक रेस्क्यू करून भायर काडपाचें काम चालू आसा। तशेंच थंयसरल्या 10 शाळांका सरकारान आयज सुट्टी जारी केल्ली आसा। कारवार तालुक्यातले कद्रा या धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणी येत आशिल्ल्यान कद्रा धरणाचे पाण्याचो विसर्ग खंयच्याही टायमाचेर करूंक शकता। तेका लागून धरणा खाली जी गांवां आसात तांकां सावध रावपाचो इशारो हो जिल्हा अधिकाऱ्यांनी दिल्लो आसा। तशेंच कुमटा, होन्नावर, भटकळ आणि गोकर्ण हांगासरही मोठ्या प्रमाणात पाऊस जाल्ल्यान रस्त्यार पाणी येयला, तेका लागून जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत जाल्ले आसात। पुरुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे। भुरग्यांच्या फुडाराक लागून सरकार पुराय आदार करूंक तयार। आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार विजनरी, ताका लागून इतली व्हडली कॉलेज सुरू करूंक पावलो। मुख्यमंत्री सावंतान पार्सेकाराची तोखणाय केली। भुरग्यांक केजी ते पीजी मेरेन एकाच संस्थेन शिक्षण घेवपाची व्यवस्था। पंचक्रोशी कॉलेजीचे नर्सिंग सेक्शन बिल्डिंगेची मुख्यमंत्र्यान बुन्यादी घाली। कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक वचपाची तयारी 11वींतल्यान सुरू करा, इन्क्लुडिंग द बीएससी स्टुडंट्स, नर्सिंग स्टुडंट्स। दे गेट ऑल्सो आन्सर, कारण खूप जण आमचे बऱ्याच जणांक खबर ना की जीपीएससी कोणी आन्सर करचे। आणि जर ज्युनियर स्किल ऑफिसर एखाद्याक जावपाक जाय असेल जाल्यार एनी ग्रॅज्युएट कॅन एपियर। म्हणून बीएससी नर्सिंगान हांव नर्सच जातलो असो कांय ना। बीएससी नर्सिंगाच्या उपरांत ही कॅन बी द ज्युनियर स्किल ऑफिसर, वाय नॉट? आज होमिओपॅथीक डॉक्टर एखादो जाता, एखादो बीए स्टुडंट जाता, जाल्यार तुमी कित्याक ना? त्याची माझे म्हणणे आसा, ही शूड बी द ऑलराउंडर। तयारी ही सगळ्या दृश्टीची आसपाक जाय, मेळटा तें काम। ती तयारी प्रत्येक चलो आसूं किंवा चली आसूं तांच्यांनी पयलींच्यान करपाक जाय। हय, हांव ग्रॅज्युएशनाच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर जातलो ही इच्छा दवरपाची आसा। ह्या सुद्दां इन्स्टिट्युशनांनी येवपाक कांयच हरकत ना, पण त्या पद्दतीचो स्टँडर्ड आणि त्या पद्दतीचे स्कील ही आमी डेव्हलप करची पडटली आणि ती डेव्हलप जावपाची खरी गरज आसा। एवढ्या संस्था उभ्या आहेत, या शिक्षण संस्था हेच आज एकमेव माध्यम समाजामध्ये राहिलेलं आहे। कारण अन्य संस्था आपण बघतोय की ज्याचं कार्य होतं, पूर्वी करत होते, त्या संस्था आपलं कार्य योग्य पद्धतीने करत नाहीये। आणि जे काय पुढच्या पिढीला पाहिजे ते अशाच संस्थांना मिळत आहे। त्यामुळे या संस्था जर बळकट झाल्या, या संस्था जर चांगल्या रीतीनं मुलांना पुढच्या पिढीला योग्य मार्गदर्शन, योग्य संस्कार देण्याचं कार्य केलं तरच समाज हा पुढे जाईल आणि हा समाज मजबूत होऊन पर्यायाने आपला देश मजबूत होईल। ही तारीख येवच्या पयली किंवा एट द मोस्ट ह्या तारखेक त्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करपाचें आमकां भाग्य मेळचें की आयचे जे ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री आसात ते हरमत पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे आज पासूनच सदस्य लागले। घेऊया ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। गोयच्या मंत्रिमंडळान खंय बदल करप वा ना हाचो अधिकार मुख्यमंत्र्याचो म्हूण दिल्ली सावन आयले उपरांत राज्यसभा खासदार आणि बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो। आसगांवां जाले ते सामके चुकीचे, गुन्यांवकारांचेर कारवाय खंय जातलीच। 15 ऑगस्टा पयलीं बीजेपीच्या नव्या ऑफिसा खातीर खंय बुन्यादी फातर बसयतले। मंत्रिमंडळान फेरबदल वगैरे जर करपाचो आसत जाल्यार तो पूर्णपणे अधिकार हो मुख्यमंत्र्यांचो आसता। आनी आमी पयलीं पासून सांगून आयिल्ले आसा जे कितें तांकां बरें दिसता तें डेफिनेटली करप, तांकां पूर्ण आमचो पाठिंबो। गोंया भितर अशें चलचें ना ही मॅसेज गेल्ली आसा। आनी इमिडिएटली पावस आसून सुद्दां तेन्ना मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें की अशें जाल्लें आसा, इट्स व्हेरी रॉंग। आनी म्हणून सामान्य मनशाक लागून ते स्वता सुद्दां ते थंय वचून विजीट केली। जें जालें तें चुकीचें जालें, अशें जावपाक जायना। फाल्यां कोणूय येतलो आनी कोणूय जागा कोणाचे घेतले आनी कोण आसा तांकां धांवडटलो अशें जावचें ना। पावराच्या आदाराचेर, दादागिरीच्या आदाराचेर करप हें अत्यंत चुकीचें आसा। आनी म्हणून मुख्यमंत्र्यान
चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. त्यामुळे कोणी जरी व्हडलो मनीस जरी आसलो आसत जाल्यार कायदो जो सगळ्यांक सारको आसता आनी त्यामुळे कायद्याच्या आधाराचेर किंवा आपल्या त्या पोझिशनाच्या आधाराचेर दुसऱ्याक जे इलिगली वचून कारण रावता त्या घरान मोडप ते चुकीचें. ऑफिस कन्स्ट्रक्शन आमी नवी बिल्डींग बांदतात आनी ताका लागून आमकां आमचे सगळे प्रोसिजर पूर्ण जाले आनी ते फावंडेशन स्टोन घालपाक लागून आमकां राष्ट्रीय अध्यक्षाक इन्वायट करपाक जाय आशिल्लो म्हूण आमी तांकां मेळपाक गेल्ले. मडगांव पालिकेंतल्यो फायली गायब जातात. नगरसेवकांच्या फॅमिली मेंबरांक कामांक लावपाक एचूक फायल फुडें धुकलून क्लियर करतात. आमदार विजयाचो आरोप. पैशांची अफरातफर करपी एलडीसींचेर अजून एफआयआर कित्याक ना विजयाचो प्रश्न. मडगांव म्हणल्यार पोन्नी दिल्ली आनी फातोड्डे खंय नवी दिल्ली कशें दिसता. मडगांवां विजयाचो जनता दरबार जालो. लोकांचे विशय विधानसभेन मांडपाचें उतर. सगळी किजिलां पयस करून विजयान शेवटाक मडगांव पालिकेच्या हॉलातूच जनता दरबार घेतलो. लोकांचो खंय प्रचंड प्रतिसाद. लोकांनी वेगवेगळे विशय विजया मुखार मांडले. सगळे विशय विधानसभेत मांडपाचे विजयाचे उतर. मडगांव म्युनिसिपालिटीन फायली ना जातात. अंधाधुंदी पावरफूल आहा. मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज. पयल्या मडगांव म्युनिसिपालिटीचे जर कारभार पळयलो जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आपल्या भुरग्यांक नाल्यार आपल्या बायलांक नाल्यार भयण्यांक जॉब दिवपाक एलडीसी जॉब दिवपाक ती एकूच फायल मूव करता. हो जागो पुर्तुगेजां तेंपार पसून हो दीस वॉज अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी. वॉज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी. कामरो म्युनिसिपाल ते सालसेत म्हळ्यार कितें ते इलेक्टेड कावन्सील आसताले हांगा आनी दीस इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी. यू कांट बी सेईंग की आपूण हो जागो तुका दिवचो ना तुज्या बापायचें न्ही तें. टुरिजम पॉलिसी म्हणटा कितें आज 2% टुरिजम मिनिस्टर लावंक सोदता सगळे धंद्याक. रेस्टॉरंट तावेण सगळ्यांक बशिल्ले कडेन कांय करनासतना सरकार 30% पार्टनर जाला. 1/3 पार्टनर जाला ऑलमोस्ट. जे आमचो ते पयशे खाल्यात ताणें बाबडे पोटा खातीर खाले आसतले ताचेर एफआयआर जायना. ताचेर कोण परस्यू करना. आसूं पोटा खातीर केला आसतलें. ही ओल्ड दिल्ली आनी न्यू दिल्ली म्हणून आनी ही ओल्ड दिल्ली म्हणून मडगांव म्हणटी आनी न्यू दिल्ली म्हणटा आमचे फातोर्डा म्हणटा. करतलो हे एक आतां हांवें जे काडलां तें हांव सगळें कंपायल करतलो आनी हांव इश्यू जे असेंब्लीन रेज करतलो. बीजेपी सोडिल्लो आदलो नगरसेवक केतन कुडतरकार म्हणटा लोकांचे विशय मांडपी आमदार जाय. विजय लोकांचे विशय मांडटा जाल्यार गोवा फॉरवर्डात वचपाची खंय तयारी. अशें ते रिलेट अशें ना की ताणें सोडपाक आनी हांव मडगांव खातीर समज जर असो जनता दरबार समज जाता आनी जो मनीस एक आपल्याली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळूनच दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवन तांचे प्रश्न आयकता लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून ताच्या बरोबर सदांच आसा जाल्यार म्हाजो ताका तेंको आसा. ओपन तेंको आसा. कोणें कितें म्हणटा तें म्हणून फाल्यां समज जर आमचे लोक म्हणटा हें बरें जाता म्हणून इतले सगळे आमचे खंय नाल्यार खंय वाटेक लागतात म्हणून जाल्यार जॉयन जावपाक कितें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज. गोयच्या पीडब्ल्यूडीची निव्वळ घाळपणां. बेरेस्तारा समाज कल्याण खात्याच्या पणजे मुख्यालयान सिलिंगाचो भाग कोसळ्ळो. एकलो कामगार आशिल्ल्या ते सुवाती वेल्यान उट्टा थंय आसा. नेमको थंयच स्लॅबाचो भाग कोसळ्ळो. तो बऱ्यान साल्वार. पावसा आदी रिपेर करची म्हूण पीडब्ल्यूडीक चीट बरयल्ली. पीडब्ल्यूडीची जाग ना माग. समाज कल्याण खातें हांगसर कांयच इन्सिडंट घडलो तो म्हणल्यार आयज तेंची सिलिंगाचो एक पार्ट आसा तो कॉलेप्स जालो. लकीली कोणाक कांय जावना पूण थंयचो स्टाफ आशिल्लो तो तेन्नाच एक सिनियरान ताका कसलें काम आसा म्हणून आपयलो आनी तेन्ना तो उठोन गेलो आनी तेन्नाच तो सिलिंगाचो पार्ट आसा तो कॉलेप्स जालो. समज तो स्टाफ तो आशिल्लो जाल्यार तेजेर तो पडपाक शकतालो. समाज कल्याण खात्याची जी बिल्डींग आसा ती खूब पोरणी आसा पोर्तुगीज टायमावयली. समाज कल्याण खात्यान पीडब्ल्यूडीक लेटरां केल्ली आसा की तेंचे खातीर जी नवी प्रिमायसीस अलॉट केल्ली आसा थंय फर्निचर घालचो सो दॅट हांगसरलो जो स्टाफ आसा तो शिफ्ट करतले. और समज अशें जायना जाल्यार एटलिस्ट तरी ही बिल्डींग आसा ती प्रॉपर रिपेर करची म्हणून. कित्याक तर ही बिल्डींग खूब डेंजरस सिच्युएशन आसा. तेजे खूब सिलींग फाटले वर्सा पडलेले आनी खूब कडेन तेंचे सिलींग आसा ते खूब डेंजरस हितून आसा. तुमी पळयलां आसतलें की बिल्डींग खूब ओल्ड आसा. भायर जे विंडोज आसा तांकां तेंचेरूय प्लास्टीक लावन दवरिल्लें आसा. तशी बिल्डींगूय खूब ओल्ड आसा. सो सरकारा कडेन इतकेंच मागता की बेगीचे बेगीन एटलिस्ट तो स्टाफ आसा तांकां शिफ्ट करचो नवे प्रिमायसिसान और एटलिस्ट ती बिल्डींग प्रॉपर रिपेर करची. कोणाको की जायसर रावचें न्ही. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.
2008 गोंय राज्य हॉर्टिकल्चर महामंडळान गोंयकारांक काम धंदो मेळचो म्हण हॉर्टिकल्चर आउटलेट सुरू केल्ली. आता तातूंतले सुमार 500 गाडे बंद पडल्यात. हे गाडे बंद पडपा फाटल्यान कितलीशीच वैयक्तीक कारणां आसात म्हण MD चंद्रकांत देसाय रजावा दिता. शटडाऊन जाता ताका खूब अशी कारणां असतात. सादारण आमचे 93 कॉर्पोरेशन सुरू जाल्ले तेन्सान आज म्हणल्यार 450 ते 500 आउटलेट बंद जालात. हो खूब व्हडलो आंकडो ना, कारण तितली एडय बी जातात, न्यू बी आउटलेट येतात. जी आउटलेटां बंद जातात तांकां विविध कारणां असतात. एक म्हणल्यार तांकां आउटलेट दिता आसतना आमी इनकम लिमीट पळयतात, 1.5 लाखाच्या कमी आनीक अनएम्प्लॉयड मनशाकच आमी ते आउटलेट दितात. कालांतरान कितें जाता, तो मनीस एम्प्लॉयड जाता आनीक एम्प्लॉयड जातकीर तो हे आउटलेट आमची बंद कर म्हूण रिक्वेस्ट करता आनी आमी ते बंद करतात. थोडी गोश्टीक अशी जाता की थोडी लेडीज असतात, बिफोर मॅरेज आमची आउटलेट ती घेतात आनी मॅरेज जातकीर ती दुसरी गांवां वतात आनीक तांचो भाव ऑलरेडी जॉबाक उरता किंवा फॅमिलीक आनी कोणा इंट्रस्ट उरना तें चलोवपाचें. अशी कारणांनी बी थोडे ते रिक्वेस्ट करतात की बंद कर म्हणून. आनी तिसरी कारण आसा की आमी शॉप दितना वेंडराक आमी FD घेतात, एक 10,000ची, 20,000ची, अप टू 50,000 म्हणून डिपेंडींग अपॉन देर बिझनेस. आनीक जर एक आठवडो म्हणल्यार तांची थकबाजी उरली तर आमी तांकां पयलीं आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर वचून तांकां सांगता की तुमची थकबाजी उरली आसा ती तुमी भरात. आनी थोडे लोक भरतात, थोडे लोक भरनात. तांकां मागीर नोटीस काडटात आनी 1 म्हयन्याचो पिरियड दितात. 1 म्हयन्याच्या पिरियडान जर भरना तर आमी स्वता जावन आउटलेट बंद करतात आनीक तांचे पयशे फॉरफीट करतात. अशी विविध कारणां लागून ती हॉर्टिकल्चराची आउटलेटां ही बंद जातात. 11 जुलयाक मोपा लिंक रोडाचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगला. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी उक्तावणाक येतलो. त्या उपरांत 2 दिसांनी रस्तो लोकां खातीर उक्तो. मजगतीं टॅक्सीवाल्यांचे प्रस्न बेगोबेग तडीक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्यांचें उतर. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक राष्ट्रीय महामार्ग 66 जोडपी लिंक रोडाचे म्हळ्यार NH 166S ह्या रस्त्याचें काम निमण्या पावण्यार आसा. फिनिशिंग उरला. सुमार 6.5 किलोमिटराच्या रस्त्याचें 11 जुलयाक उक्तावण म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मोपा लिंक रोड नितीन गडकरीची डेट 11 तारखेनीच उद्घाटन जातलें. कोकणात 2-3 दिसांनी मजगतीं फाटले कांय दीस मोपा विमानतळा वयले टॅक्सीवाल्यांचे हेर प्रश्न आसात. हे विशीं बेगोबेग निर्णय घेता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. टॅक्सीकारांचे जे इश्यू आसा ते प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणे वांगडा ब्युरो रिपोर्ट. दिवचले हायस्कुलान 2 भुरग्यांमदीं झगडी. दोगांय भुरग्यांक बरीच दुखापत जाल्ल्यान तांकां लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हरचें पडलें. थळाव्या पुलीस स्टेशनाचेर हे विशीं कागाळ जाले उपरांत चवकशी सुरू जाल्या. T20 वर्ल्ड कप उखल्ले उपरांत टीम इंडियाची संवसारभर तोखणाय. बेरेस्तारा टीम इंडिया भारतांत पावली. दिल्ली विमानतळार मोठो जल्लोश आनी दबाजान येवकार. सकाळी पयलीं प्रधानमंत्री मोदीक ताच्या घरा मेळ्ळे, च्या पाणी केले. मुंबय टीम इंडियाची मोठी रॅली वानखेडे स्टेडियमार भोवमान. टीमीच्या यो वच करपाच्या मार्गार फॅन्सांची खेट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.